नमस्कार. आज सिंपल वड्या रोस करची पळूया. वड्या रोसाचो मसाला रेडी करून घेऊया. फण्ण आयदनात थोडेशी खोबरेल तेल होऊन करका. तातूंत सुमार 1 चमचभर कोथंबर घालका. एक लहान चमचो मळा सुमार 10 ते 12 मिऱ्या कण घालका. चार 5 सुकी मिरसांग घालका. मसाल्याक म्हण सुमार 1 वळी सोय घेतल्यार तातूंत 1 व्हड चमची सोय भाजच्या घालका. सोयेचो जरा कलर चेंज जातपर्यंत सगळे भाजून घेवका. हे सगळे भाजून जाला. आता थोडा वेळ निवच्या सोड्या. भाजेल सामान निविल नंतर मसाला वाटच्या घेव्या. मिक्सर आयदनात उरील सोय घालका. भाजील पुराय सामान घालका. थोडेशी हळदी पीठ घालका. आमसाण घालका आणि सुमार अर्ध पेल उदक घालून गंध वाटून घेवका. हो वड्या रोसाचो मसाला. वड्या रोसाक पहिली फण्ण घालून घेव्या. कायलीत खोबरेल तेल हुनकन घेवका. तेल हुन जाल की तातूंत सासव घालका. एक लहान चमची मेथी घालका. धा एक फण्णे पान घालका. ही कुवाळ्या वडी ही बी फण्णाक घालका. जरा कुरकुरी जातपर्यंत वडी भाजून घेव्या. वडी तांबडी जालात आणि कुरकुरी बी जालात. आता हातूंत वाटील मसाला घाल्या. आणि वड्या रोस कितलं पातळ जाय म्हण पळोवन उदक घालून घेव्या. वयल्यान थोडे हिंगा उदक आणि रोसा लागचे तितले मीठ घालून घेवका. रोसाक एक 3-4 मिनिट गजगज येवचे सोड्या. ह्या वड्या रोसात बिंबल नाजाल्यार आंबली नाजाल्यार करंबळ हे बी घालचे जाता. ते घालतना आमसण घालचे ना. वड्या रोस रेडी आसा. तुम्ही बी हो वड्या रोस ट्राय करा. कशें लागले म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.